आमकडे रवी नाईक हांची रिएक्शन आयल्या। या सरकारान तुम्ही आता शपथ म्हणून घेतली, ही तुम्ही कशा पळयता? हे सरकार पळयता आसतना आयज तुम्ही पळयात फर्स्ट टाइम आमच्या गोंयाक देशाचे प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान आमचे शपथविधीक हजर रावतात, म्हणजे आमकां एक भाग्य की तेजे गोंयचेर लक्ष आसा आनी गोंयचे तेजे लक्ष आसा ताका लागून गोंयचो विकास जातलो आनी गोंयचे एका जे आसा स्किमी बाकीचे जे आसा ते मेळटले। आनी तुम्ही पळयात आयज सेंट्रलची मदत शिवाय कांय जायना। आमकां आयज एअरपोर्ट येता, आमकां सगळे ब्रिज येता, रोड वायडींग येता, गडकरी आमकां हेल्प करता, जावं मोदी हेल्प करता, सगळे तरेची सेंट्रलची मदत मेळटा आनी आमचे ते मेळोवपाचें काम आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करता। म्हणजे हे सगळे तरी आमी एक टीम म्हणून काम करतले आनी सगळे आमी जितले पळय लोकांचे काम करपाक जाय, जे केंद्राचे किंवा आमचे स्टेटीचे रेव्हन्यू येता तो लोकां पर्यंत कसो पावचो, स्किमी रुपान करचो, डेव्हलपमेंट पावचो आनी आमी खंयचे जात धर्म हे पळोवपाना, आमी सगळे लोकांक लागून करतले। सगळे कोणी असो खंयचे धर्माचे असो सगळे लोक टॅक्स पे करता, टॅक्स फारीक करता, सगळे तशे लोक ते ताका लागून आमी सगळे तरेचे लोकांक लागून काम करता। एनी मिनिस्ट्री यू डिमांडेड? मिनिस्ट्री ना लोकांचे म्हणणे की होम मिनिस्टर तुम्ही असले त्यांना खूप केलं या वर्ष हे सगळे हे जे आमचे मुख्यमंत्री समाज होम मिनिस्टरची जबाबदारी ते तुम्ही रेडी आहात? हय, मुख्यमंत्री जी जबाबदारी दितली आमकां ती आमी तुम्ही रवी बाबाची रिएक्शन ऐकली। सळबाब रवी बाबाचे जर इन्फ्रास्ट्रक्चराचो जो इतलो व्हडलो पाडो वाचला अशें जर दिसलें की तांचो दोळो PWDचेर आसा जाल्यार ते चूक म्हणपाचें काय सद्याक ते उलयले म्हणपाचें? ना ना कितें जालां की सुदीन ढवळीकारा कडेन ते खातें फाटली कितलीशीं वर्सां आशिल्ले। हय, चीफ मिनिस्टर दिगंबर कामत आसूं, प्रताप सिंग राणे आसूं, मनोहर पर्रीकर आसूं किंवा प्रमोद सावंत आसूं, PWD हे खातें पळय आहा पळय ते ढवळीकर सदांच आपल्या कडेन मागून घेतालो। आनी रवी आनी सुदीन ढवळीकर हांचे नातें कशें आहा हें सगळ्या गोंयांक खबर आहा। त्यामुळे ते खातें ताचे कडेन पुन्हा वचचें न्ही, समजा फाल्यां तो आयलो तरी ते खातीर रवी नायक ताचेर दोळो दवरून आसा अशें म्हाका दिसता। ह्या हातूंतल्यान हे रिएक्शन आयकतकीर तुमकां दोळो दवरला हें दिसता, सामकें स्पश्ट जालें। स्पश्ट जालें।